नमस्कार मोगळा ऐकपणो तुमचे सगळ्यांक उर्बेभरीत येवकार पणजी केंद्राची ही FM रेनबो सेवा. मोगळा ऐकपणो तुमकां सगळ्यांक मोगा काळजाचो येवकार दिता आसतना आयचो हो वेळ फोन इन अस्तुरी कार्यक्रमाचो आनी आमच्या स्टुडियोत तुमकां सांगला त्या प्रमाणे मानसीक ताण कसो हाताळप ह्या विशयाचेर तज्ञ दोतोर आमच्या स्टुडियोत आयिल्ले आसात. डॉक्टर व्यंकटेश हेगडे. दोतोर नमस्कार. येवकार तुमकां आमच्या स्टुडियोत मोगा काळजाचो येवकार तुमकां दिता आसतना खूब खूब आनंद जाता दोतोर. तुमचे सारखे एक्सपर्ट दोतोर आमच्या स्टुडियोत आज आयिल्ले आसात आनी आमच्या आयकुप्यांक तुमच्या संदर्भात खुबश्यो गजाली तुमचे कडल्यान कळटल्यो म्हणून. मोगा ऐकपनो भारताच्या न्ही तर जगाच्या कानाकोपऱ्यांत आमची ही सेवा वता आनी तुमकां ते खातीर आमचो न्यूज ऑन एअर ॲप डावनलोड करचो पडटलो. म्हणटकूच आमचे दोतोर आमच्या स्टुडियोत आसात. दोतोर तुमकां ल्हानपणांतल्यान तुमची मॅडिकलांतली तर लोकांक खबर आसतलीच पूण एक कलाकार ह्या नात्यान आमकां खूब खूब तुमचो अभिमान. तुमी वयाच्या कवळ्या वर्सां म्हणटलें हांव की जांबावलेच्या नाटकांनी काम करून एक कलाकार म्हणून तुमी सगळे जगाक प्रूव करून दिले. ताजे उपरांत तुमी फाटीं वळून पळयनासतना मडगांवच्या गोमंत विद्यानिकेतन संस्थेचो कला विभाग तुमी स्थापन केलो आनी ताजे नंतर तुमी घाशीराम कोतवाल आनी बरीं बरीं नाटकां करून आमच्या सगळ्या मडगांवकारांक गोंयकारांक एका वेगळ्या जगांत व्हेलें आनी एक बरे कलाकार म्हणून तुमी जाले. लेकुरे उदंड जाली, खडाष्टक, प्रेमा तुजा रंग कशा अशी कितलींशींच नाटकांनी तुमी बऱ्यांत बरे मेन भुमिका करून लोकांक मनरिजवणी केल्या. गोंयचे नामनेचे कलाकार भिकू पै आंगले हांचे कडेन तुमी तांचे सांगातान रावून कितलेशेच तरेचे बरे बरे नाटकांनी तुमी कामां केलीं आनी लोकांक मनरिजवणी केली. इतिहासीक नाटकां, सामाजीक नाटकां अशा वेगवेगळ्या नाटकांनी काम करीत करीत तुमी दोतोरकी कंप्लीट केली आनी दोतोरकेनूय तुमी खूब तुमी नामना जोडली. पावला कणकणी तुमी समाजकार्य केलें, घरा घरा वचून लोकांक सगळ्या आदार केलो आनी आतां सद्या विश्व अध्यात्मीक गुरू श्री श्री रविशंकर हांचे आर्ट ऑफ लिविंगाचें गोंयांत तुमी खूब खूब व्हडलें काम करतात. म्हणटकूच अशें हे वेगळो वेगळो वावर करता आसतना दोतोर तुमच्या संदर्भांत आमकां एक वेगळोच अभिमान दिसता आनी हो अभिमान दिसता आसतना फाटलीं 40 वर्सां मडगांवच्या आपल्या दवाखान्यांत तुमी वैजकी सेवाय दितात, पेशंटांकूय पळयतात. गोंय सरकारचे प्रतिश्ठेचो बरो गायक आनी श्रेश्ठ ऑलरावंड कलाकार हे पुरस्कारूय तुमकां फावो जाल्यात. त्या भायर ह्या वेगळे वेगळे तरेची पुरस्कार आनी सायंकाळची आनंद यात्रा आनी अमृतवेल तशेंच संगीत शारदा ही तुमी कोंकणीन हाडल्यात आनी ती ट्रान्सलेट करून दूरदर्शनाचेरय सादर केल्या. दोतोर तुमची वळख केल्या वळेरी वाडत वतली. म्हणटकच आतां आमचो विशय आयचो आसा तो मानसीक ताण कसो हाताळप. म्हणटकच सगळ्यान पयलीं म्हाका दोतोर तुमकां प्रश्न विचारपाक जाय तो असो की मानसीक ताण आनी शारिरीक ताण ह्या दोनी ताणाच्या बद्दल तुमी एक्सपर्ट. म्हणटकूच हो मानसीक ताण आयलो म्हणटकूच तुज्या शरिराचेर परिणाम जाता काय शरिराचो ताण वेगळो आनी मानसीक ताण वेगळो, दोगांयचें अशें कनेक्शन बी आसा भितर? खरें म्हणल्यार कशें आसता जाणा बाय, हय मन आमचें हय म्हणजे मन कशें आसा, आमी जल्माक आयले, शरीर घेवन आयले, मन घेवन आयले आनीक मन म्हणजे मनाचेर आमी जे संस्कार करतात भुरगेपणांत शरिराचेरय संस्कार करतात. हय शरीर आमचें बरें घडटात. पूण एक कितें जाता की भारतीय संस्कृती हांणी मनाचेर संस्काराक खूब खूब म्हत्व दिलां. पयलीं म्हणजे भारतीय संस्कृती सांगता की आमी कांय नासतना आनंदी रावप. हे भारतीय संस्कृतीचे सगळ्यांत उच्च फिलॉसॉफी. आनीक ताजे नंतर आमकां कितलेशेच ज्ञान मना बद्दल दिलें. जेन्ना अर्जून सगळी ताजे कडेन शारिरीक कॅपेसिटी आसतना ताजे कडेन शौर्य आशिल्लें, ताजे कडेन एक ताकद आशिल्ली ताजे, पुणून मुखार सगळे आपले भाव. आमी उलोवया, आमकां एक कॉल येवपाक लागला. हॅलो 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 एनीवे कंटिन्यू दोतोर. हय, तर जेन्ना ताचें मन कोसळ्ळें ताच्यान कांयच जायना जालें आनी श्रीकृष्णान मुख्य म्हणजे कितें केलें की ताचें मन उर्बेभरीत करपाक, ताका उत्साह येवपाक, ताका ताकद येवपाक
ताजे कडेन जी शक्ती आसा, बुद्धी आसा, ती सगळी ताका मेळपाक आनी ताका जैत मेळपा खातीर भगवद्गीतेक सगळे रणांगणाचेर जी भगवद्गीता सांगली ती भगवद्गीता आमचे भारतीय दायज. आनी खरें म्हळ्यार कितले खंयच्याय प्रश्नाक उत्तर त्या भगवद्गीतेंत आसा. म्हणटकच दोतोर त्या जमान्यांतल्यान आयच्या जमान्या कडेन वता आसतना आमचे बाकीबाब बोरकार तांणी आपली सुंदर अशें काव्य तांचें, आनी तांचें काव्य म्हणजे संत वाङ्मयाक लागून आनी एक मानसीक शांतता मेळपा खातीर. आनी म्हाका दिसता तुमकांय बी तांचो सांगात मेळ्ळा आनी तांचे संदर्भांत तुमी वदळ याद काडटाले म्हणटकच बाकीबाब बोरकार हांणी रिसायट केल्ली कविता तुमकां आयकपाची इच्छा आशिल्ली, खरें न्ही? सो एक फोन आमकां येवपाक लागला दोतोर. हॅलो हॅलो सांग गो बाय. हांव मडगांवच्यान उलयतां. म्हाका एक जाणा जावंक जाय आशिल्लें की चड वाडला काय. कोण उलयता? हांव संगीता उलयतां. संगीता उलयात, दोतोर आसा स्टुडियोन. म्हणटकूच घरा कडेन उलोवंक मेळना न्ही गो. उलय उलय उलय. म्हणटकूच कोरोना नंतर ताणतणाव चड वाडला अशें उलय उलय संगीता बाय. तेच विचारता हांव की कोरोना नंतर मानसीक ताणतणाव चड वाडला. कितें म्हळें? कोरोना नंतर हय मानसीक ताणतणाव लोकां मदीं चड वाडला. अच्छा दोतोर तांचें म्हणणें कोरोना नंतर हय मानसीक ताणतणाव भुरग्यां लोकां मदीं चड वाडला. बरोबर. कितें जालें जाणा, म्हणजे खरें म्हणल्यार आमी आमचो समाज आमी समजताले की आमी खुबश्या वैद्यकी जी प्रॉब्लेम आसात, खुबशीं दुयेंसां आसात ताजेर जैत मेळयलो म्हणून. आनीक जैत मेळयलोय बी. वैद्यकी क्षेत्रांत येदी मोठी प्रगती जाल्या की तांणी खुबशे म्हणजे आतां कॅन्सर पासून एक तेंपार कॅन्सर वेगळे नदरेन पळयताले, आज कॅन्सर वेगळे नदरेन पळयतात की कॅन्सराचेर पासून कितलीं ऑपरेशन सोदून काडल्यात, कितलो ट्रिटमेंट सोदून काडला. पूण हो मदींच एक कोवीड हो असो एक व्हायरस आयलो आनी ते कोविडान इतलें समाजाक हालयलो. आनी कशें आशिल्लें की समाज कांयच करूं शकनाशिल्लो. मागीर आयलें, मागीर ताजेर वखद आयलें, मागीर ताजेर संशोधन जालें. पूण तो पर्यंत इतलो समाजाक लुकसाण जालें. तर हें अशें कितें जाता की आनी इतलें न्ही तर तें मानसीक ताण ताजेर इतलो आयलो, म्हणजे प्रॉब्लेम जालो, लोकांक जोर आयलो, लोक वखद नासून मरताले. कित्याक आमचे फुफ्फुस आसा पळय ते फुफ्फुसाक हो ताण करतालो. पूण कितले जाणच भयान हार्ट अटॅक येवन मेले. म्हणजे मानसीक ताण इतलो वाडलो की तांकां भंय येवन आपल्याक कोरोना जावचो ना मू हो भंय येवन हार्ट अटॅक जावन मेले. तर एक प्रॉब्लेम आसता, एक त्रास आसता, तातूंतल्यान भंय जर जालो जर जायत न्ही, कितलें सादो कसलोय सादो जोर पसून येवं किंवा आज वैद्यकीय क्षेत्रांत आमी पळयतात की हो भंय किंवा मानसीक ताण हाका लागून 3 वस्तू खूब वाडल्यात. एक मनशाक कमी एजीचेर पसून ब्लड प्रेशराचो त्रास जाता. खुबश्या लोकांक कमी एजीचेर पसून मानसीक ताणांतल्यान डायबिटीसचो त्रास जाता. आनी आज आमच्यो म्हणजे तरणाटे जाणटेले जालेच एक डिप्रेशनां आसात. म्हणजे एक नैराश. तर नैराश्य म्हणजे सामको जेन्ना आमचें मन अशी चारी वटेन ताका भाले तोपतात तेन्ना नैराश्य येता. तर नैराश्याचो खूब प्रॉब्लेम. म्हाका दिसता संगीताबाईच्या ह्या प्रश्नाक लागून आमकां बरीचशीं उत्तरां मेळ्ळीं. म्हाका दिसता त्यो थोड्योश्यो ऑफ द लायन गेल्यो, ताका लागून आमी तांचो कॉल तांकां आतां प्रश्न विचारूंक पावना. संगीताबाई, तुमी रेडिओ आयकता जाल्यार तुमकां खूब खूब मोठो धन्यवाद. देव बरें करूं. आमचेर असोच मोग दवरात आनी आमकां फोन करीत रावात, कारण आज दोतोर आमच्या स्टुडियोंत आसा आनी खूब जाण आमच्या स्टुडियोंत येवपाचे आसात, तेन्ना तुमची आमकां गरज आसा. दोतोर, आतां मानसीक ताण आनी समाज आनी तशेंच आरोग्य
म्हणजे एखाद्याक तकली उसळपाचो त्रास आसता, एखाद्याक पित्ताचो त्रास आसता, किंवा वेगळे वेगळे तरेचे त्रास मनशाक जातात. म्हणटकूच ह्यो ज्यो शारिरीक त्रास जे मनशाक जातात, कांयच कारण नासता. ना गो आज म्हाका बरें दिसना, म्हजी तकली उसळटा. हाका दोतोर हाजे फाटल्यान कितें मानसीक हें आसता, कारण आसता. हां. शकुंतलाबाई, कितें जाणा, आमी जर एका मनशाक हय. म्हणजे कांयच ताका मानसीक ताण ना असो जर मनीस पळयलो जाल्यार, एक ल्हान भुरगो 6 वर्सां 8 वर्सांचो भुरगो, तो आनंदान आसता, दिसांतल्यान 400 वेळा हसता, खेळटा, नाचता, पडटा. हय. आनी पूण कितें जाता जाणा, हय. जेन्ना एक 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 तरणाटो धरया किंवा जाणटो मनीस धरया मानसीक ताणांतल्यान वता, मानसीक मन म्हणजे मनाचेर ताण, तेन्ना ताजी ब्रेनाक प्रॉब्लेम जाता, त्रास जाता, ताज्या हृदयाक त्रास जाता, ताज्या किडनीक त्रास जाता. म्हणजे सगळो तरेचो हो ताजे मदीं त्रास हे ताका आसताच. म्हणजे प्रत्येक शरिराचो प्रत्येक जो भाग आसा दोतोर, तो आमी मानसीक फोन येतलो ताणांतल्यान. पळोवया. हॅलो हॅलो हॅलो, बाप कोण उलयता? हॅलो. एनिवे, सॉरी दोतोर, तुमकां हय. तर प्रत्येक अवयवाचेर मानसीक ताणाचो प्रभाव आसा. आमची रक्तवाहिनी जाल्यो, आमचे काळीज जालें, आमची किडनी जाली. तर आज एका वेगळे नदरेन जिवना कडेन पळोवपाची म्हणजे सामकी गरज आयल्या. कित्याक खुबश्यो दुयेंसांचेर आमी जैत मेळयले, पूण मानसीक ताणाचेर जैत मेळयले जर जायत न्ही जाल्यार कितलेशीच प्रश्न सुट्टले. म्हणजे मानसीक ताण हो शारिरीक ताणाचो सामको मोठो दुस्मान. म्हणटकूच मनशान सदांच आनंदीत रावचें, खोशयेन रावचें. आतां हें खोशयेन रावचें बी म्हणून आमी एकामेकाक सांगतात दोतोर, पूण तें शक्य जायना अशें बाकीच्यांचें म्हणणें. ताका लागून कशा पद्दतीन तांकां हाताळप दोतोर? हांव एक संस्था जी 190 देशांनी ज्यांचे कार्य चलता, आर्ट ऑफ लिव्हिंग म्हणून, तर आमी भारतीय पद्दतीन ताण कसो कमी करपाक शिकयतात. भारतीय पद्दत म्हणजे कशी? ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, श्वासाचे व्यायाम, सुदर्शन क्रिया म्हणून शिकयतात. आनी एक कशें जाता जाणा की आमचें मन इज डिपेंडंट, म्हणजे ते खंय तरी आमचे मुखार जे प्रसंग घडटात पळय, बरो प्रसंग घडलो आमी आनंदी जातात, वायट प्रसंग घडलो आमी दुख्खी जातात. तर प्रसंगाचें अवलंबन आमचें जें पळय मन आसता तें प्रसंगाचें अवलंबन उरना नासतना खंयच्याय प्रसंगाक जर आमी ध्यान केलें, खंयच्याय प्रसंगाक जर आमी प्राणायाम केलो, खंयच्याय प्रसंगाक जर आमी सुदर्शन क्रिया केली जाल्यार मन शांत जाता, मन आनंदी जाता. म्हणटकच भारता कडेन ही मोठी शक्ती आसा जी आमचे ऋषिमुनींनी सोदून काडल्या, जी आमचे पयलींचे जे आमचे तज्ञ नाशिल्ले तांणी काडली. तर ती मातशी आपणावपाची गरज आसा. जेन्ना मानसीक ताण सगळे जगाकच भेकडायला आनी जग खूब अमेरिके सारकेले देशांक आमचे भारतीय तत्वज्ञान ते वापरतात, मेडिटेशन वापरतात, थंय खुबशे बाकीच्या जगांतल्या लोकांक. तर आमी हें दोतोर, तुमची खरें एक वेगळ्या पद्दतीन म्हणजे एक आध्यात्मीक पातळेचेर तुमचो हो जो फ्लो आसा तो आमकां दिसता. आनी म्हाका दिसता एक कलाकार ह्या नात्यानूय बी तुमकां कलेची आवड जोपासप किंवा छंद जोपासप हाजेरूय आमी थोडेशें उलोवया. पुणून दोतोर, मातशी तुमची गावपाची एक झळक आमकां आयकूंक आयल्यार वायटशी नाशिल्ली, बरें दिसतलें आशिल्लें. तुमी चितचोर फिल्मांतलें सुंदर गीत म्हाका दिसता गाताले पयलीं, जब दीप जले आना. जब दीप चले आना
वा. जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का, भूल न जाना मेरा प्यार ना बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना. हॅलो. हा हॅलो. हा, कोण उलयता? सांग शाण्या. कुंदा गांवकर अच्छा सावड्डेच्या. अच्छा. ओके, उलय हय. उलय. हा, म्हाजो दोतोर एक आसा. चल्याचो प्रश्न आसा. हे वर्साचो 9th न्ही, तो खूब अशें हे घेता टेन्शन अच्छा अभ्यास. बोर्ड एग्जाम न्ही हे वर्सा. अच्छा. मागीर ताका आतां लास्ट एग्जाम जातली पळय, हय हय हय. तेन्ना ताका मातशें तातूंतल्यान ताका लागून म्हाकाय जाता टेन्शन. अच्छा अच्छा. ताका कशें हँडल करप. दोतोर आयकला तुमी न्ही? हय. या. मुख्य म्हणजे कशें आसा जाणा, आमचे जे पळय पालकत्व म्हूण आसा, हे पालकत्वांत आज मुखेल आमी म्हत्व भुरग्याच्या मानसीक डेवलपमेंटा कडेन. आमी भुरग्याची शारिरीक डेवलपमेंट बरो करतात, ताका जाय तें खावपाक दितात, जाय तें जेवपाक दितात, ताका हें खा तें खा, पूण मन पळय आसा न्ही, आयकूंक येता न्ही बाय? हय आयकूं ओके, येता. आयक. हा. हय. मन पळय आसा न्ही बाय, तर मनाचें कशें जाता की भुरग्याच्या मानसिकते कडेन लक्ष दिवपाक जाय. एक म्हणजे ताका एक आमी पयलींच्यान म्हणटाले पेशन्स, ताका प्रतिकार शक्ती, ताका सहन शक्ती. आज ताका भायर जाय तशें ताका जाय तशें मनीस मेळचें ना, ताका जाय तशी परिस्थिती मेळची ना. तर खंयच्याय मनशा कडेन बसून ताणें समज जर ताका टॉलरेट करपाक शिकलो, ताका जर सांबाळपाक शिकलो, किंवा खंयची परिस्थिती, बरी परिस्थितीक आनंदान कोणी आपणायता, पूण कठीण परिस्थितीक कशें वागप हें जर शिकली जर जायत न्ही आवय बापायन भुरग्यांक, जाल्यार तें खरें पालकत्व. कित्याक आज संवसाराक मनशाची मानवी मुल्यां देंवतात, आनी कशा परिस्थितीक आज आमी एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड म्हणून आसा, थंय खूब लोक भुरगे काम करतात, जंय खूब तरणाटे काम करतात, आनी तरणाटे बावडे तांकां इतलो थंय दडपण आसता, इतले थंय पिळून काडटात की तांचें व्यक्तिमत्वच हालता, तांचें आरोग्यच हालता. तर तांकां ते खूब शिकिल्ले आसतात, ते इंजिनियर्स आसतात, व्हडले बरे शिकिल्ले आसतात, पूण एक तांकां खबर नासता की मानसीक ताण कसो हाताळप. तो मानसीक ताणाचें मुख्य कितें की एक भुरग्याक घडयता आसतना की ताका पयलीं सांगपाक जाय की तुका जाय तशें भायर मेळचें ना, तुजी मानसीक शक्ती तुवें वाडोवंक जाय. आनी मानसीक शक्ती वाडोवपाक सादी गोश्टी म्हणजे भुरगेपणाक जाल्यार तांकां थोडो व्यायाम, ताणें धांवप, ताणें आमचें कितें जाता भारतीय संस्कृती आमी सांजचे अशें तिळसाने बसून एक थोडें नामस्मरण केलें. नामस्मरण म्हणजे कितें, सादें नामस्मरण, व्हडले व्हडले मंत्र घेवन बसपाचें ना. श्रीराम जय राम जय जय राम म्हणजे आमच्या देवाच्या नांवांत बसून एक शक्ती आसा. तो भुरग्यान जर तें नामस्मरण एक 15 मिनटां 20 मिनटां केलें जर जायत न्ही, ताका ताजें मन शांत जाता, कॉन्सन्ट्रेशन ताजें वाडटा, वाचता तेन्ना, अभ्यास करता तेन्ना एकाग्रता आसा ती वाडटा. म्हणजे हें सामकें सादे पद्दतीन थोडो व्यायाम करप. इतलेंच न्ही तर थोडें ताका म्हणजे आमी जेवण दिता आसतना कशें आसता की आमी भुरग्याक बरें जेवण हाडटात, पूण मांसाहार पळय आसता न्ही तो भुरग्याच्या मनाची चंचलता वाडयता. तर मांसाहार इल्लोसो कमी करचो ताका समज, आनी तो परिक्षेच्या दिसांनी बी दिवचो न्ही चड मांसाहार. म्हणजे ताजी घडणूक ताका घडयता आसतना ताचेर संस्कार कशे आमी करतात, ताका जेवण खाण आमी कशें दितात, आनी मुख्यत्वे ताजे ध्येयाची म्हणजे मुखार तूं कोण जातलो ताजेर, म्हणजे तूं ताका कोणाची तरी याद करून दिवप, कोणाची तरी मुखार एक ताज्या एक आदर्श म्हणून
कोण तरी ताका दाखोवप तूं असो जावपाक जाय, तूं असो इंजिनियर जावपाक जाय, तूं असो दोतोर जावपाक जाय. तर एक भितरल्यान एक आदर्श आसलो बगर भुरगो घडना, तर भितरल्यान खंय तरी आदर्श जाय. कुंदाबाई, जालें समाधान तुमकां? हय जालें. थँक्यू सो मच. बरें आं, असोच मोग आसूं बरें. आमचेर, फोन करीत राव ओके. आमकां आं. दर बुधवारा ओके. आमची कार्यावळ जाता. ओके, चल, बरें आं, बरें आं, बाय. दोतोर, भुरग्याचेर जो ताण येता तो आमकां आवय बापायक बरेच फावटी कळना न्ही. आमी धरून चलतात की आमच्या पद्दतीन, आमची जी पद्दत आसा त्याच पद्दतीन आमी भुरग्यांचे ताण आसतलो की तांचे टेन्शन्स वेगळ्या तरेचे आसतात, खरें न्ही. म्हणटकच तांचो हो प्रश्न म्हाका दिसता आनी तुमची जाप हातून भितर खूब तांकां आदार जातलो. कारण परिक्षा आनी परिक्षेच्या दिसांनी भुरग्यांचेर येवपी ताण आनी आवय बापायचेर येवपी ताण हो आज साहजिकच जाल्लो आसा. कारण तांची शिक्षणाची पद्दतूय बी एक वेगळ्या पद्दतीन वाडिल्ली आसा न्ही दोतोर. तेच कितें जालां, ही शैक्षणीक पद्दत हय, म्हणजे पयरूच आमच्या मुख्यमंत्र्यान एक सुंदर सांगलें की परीक्षा म्हणटा ती परीक्षा अशी पळोवंक जायना, तो एक उत्सव म्हणून पळोवपाक जाय. वा वा वा. हो खूब एक बरो परीक्षेचें दडपण येवंक जायना. दडपण आयली न्ही जाल्यार मनीस जाची बुद्धी आसूनय मनीस हय ताका कितें जालां, हय फाल्यां तुका खबर आसा शकुंतला बाय, हय तूं एक गायत आसतना किंवा तुका एक कविता येता, हय. एक क्रियाशीलता पळय आसा न्ही ती शांत मनस्थितींत येता. तशेंच आमी जे पळय वाचतात, आमी कितें बरयतात, आमी कितें तरी शिकतात, शांत मनस्थितींत जर आमी जर तें केलें जर जायत न्ही हय हय जाल्यार तें तकलेक उरता, तें बरोबर. आमी मागीर करूं शकतात. हय हय म्हणटकच एक खंय तरी आवय बापायची सामकी जबाबदारी की भुरगो शांत आसा, भुरगो आनंद आसा. शिक्षकाची जबाबदारी, शिक्षकांनी तणाव दिवपा सारकें कांयच करचें न्ही. हाडपा सामकें म्हजे एक विनवणी तांकां की खूब वेळार शिक्षक आसतात ते शिक्षक तांचे म्हणजे तो भुरग्यांक मानसीक ताण वाडोवपाक पालक आनी शिक्षक हांचो एक व्हडलो आज वांटो आसा. की आज आमची तरूण पिढी आसा पळय न्ही ती ह्या मानसीक दडपणाक लागून वायट मार्गान वचपाक सुरवात जाल्या. ड्रग्स घेवपाक लागल्यात, सोरो घेवपाक लागल्यात, कितें वायट करपाक लागल्यात. तर तांचेर सारकें लक्ष, एक आपलो म्हणजे जिवनाचे आपले ध्येय हे आपलो मुखार आशिल्लो भुरगो अशेंच धरूंक जाय. बाकीची नोकरी आसा, बाकीची कामां आसा ती जालीच, पूण बरे तरेन जर त्या भुरग्याक घडयलें जर जायत न्ही जाल्यार मुखार तो भुरगो बरो जातलो, वायट कांय करपाक पावचो आनी मुखार आवय बापायक मनशांती मेळटली. वा वा बरोबर. आनी शिक्षकाचे पसून कर्तव्य म्हणजे फक्त शिकोवपूच न्ही, भुरग्याची ओवरऑल डेव्हलपमेंट, सर्वांगीण विकास तो घडोवन हाडपाक जाय. तर भुरग्याचेर जेन्ना तुमचें लक्ष आसता न्ही तेन्ना तुका कळटा की भुरगो खंय एकदां झगडटा, एकदां तो खंय तापता, एकदां तो खंय नर्वस जाता. तर ताका आपूण कावन्सिलींग म्हणजे समुपदेशन पळय आसा न्ही, समुपदेशन आज करपी हे आसात, कितें व्यावसायीक समुपदेशक आसात. तोच म्हणजे मानसीक ताण हो आमी फक्त जाणट्यांचेर येता अशांतलो भाग न्ही, तो भुरग्यांचेरय येता आनी वेगवेगळ्या कारणांतल्यान तो वेगवेगळ्या पद्दतीन तो आमचे भितर खंयचीय गजाल भितर सरतना ती मुयेच्या पावलांनी भितर सरता आनी ती हत्या येदी जाता अशें म्हणटात. तशें आमकां घडये आमचे भुरग्यांचें टेन्शन आसूं येता, पूण तें भुरग्याच्या माथ्यार टेन्शन जें आसता तें वेगळ्या तरेचें आसता. केन्ना केन्नाय टिचराचो भंय आसता, केन्ना केन्नाय घरा आवय बापूय कितें करीत म्हणून भंय आसता, आनी केन्ना केन्ना तांच्या इश्टां भितर झगडीं जाता, ही सुद्दां तांचे खातीर एक मोठी टेन्शनाच आसतात. आनी अशा वेळार दोतोर तुमचे सारकिल्ले दोतोर तांकां आवय बापायक चड करून आनी टिचरांक जर तर ह्या भुरग्यांक योग्य रितीन हाताळपाक आयलें जाल्यार तांचो सगळो एक मानसीक ताणा पासून ते पयस उरतले. दोतोर तुमकां एक वदळ प्रश्न हांवें सांगिल्लो की हो जो ताण आसा मनशाक जो येता, ताण आनी आमी जोपाशिल्लो छंद
हातून भितर तुमी खूब फावटी गितां गायतात, तुमी नाटकांनी काम करतात, आनी केन्ना केन्ना हें अशें जाता की आमच्या घरांतले वेगळे वेगळे टेन्शनांतल्यान वतनाय बी तो कलाकार जेन्ना कलेच्या हातून भितर पावता तेन्ना तो आपल्या जगान पावता. हें तुमकां खबर आसा. पूण म्हाका हें तुमी एक दोतोर आनी एक कलाकार ह्या नात्यान कशे रितीन ही गजाल लोकांनी आमचे म्हणजे नॉट नेसेसरिली म्युजीक, खंयचीय कला, खंयचोय छंद, शिवण कला किंवा शिल्पकला, साहित्याची कला, खंयचीय कला आनी आमचें नित्याचें जिवन आनी स्ट्रेस हाजेर दोतोर तुमकां कितें उलोवपाचें आसा? बरोबर. छंद म्हणटा तो कितें आसा, हय. त्या छंदांतल्यान आमकां इतलोच जे आमकां खूब खूब आवडटा तो आमचो छंद, हय तातूंतल्यान आमी टोटली मानसीक शांती मेळयतात तो आमचो छंद. हय हय आनी जें करता आसतना कितलेंय केल्यार पासून आमकां पुरो जायना हो छंद. हय हय तर एक तत्वज्ञान अशें की आमी जें जें कितें करतात तें छंद समजून करप. आतां एक तुका हांव एग्जांपल दितां. हय एक समज तुका बॅडमिंटनाची आवड आसा, हय, बॅडमिंटन हो तुजो छंद, हय आनी आज तूं सामकें पुरो जावन घरा आयलां, बरोबर. सकाळीं 9 गेल्ले सांजचे 9 तूं घरा आयलां, तुका सामकें पुरो जालां, तुका वचून न्हिदपाक जाय, आनी तुजे एक फ्रेंड रावलो घरा कडेन, हय ते म्हणटा शकुंतला बाय चल आमी मातशें बॅडमिंटन खेळया. आतां बॅडमिंटन म्हणलें की तो तुजो छंद, तर थंय तुका अशें आतां उडयो मारून वचपाचें. कितें करतलें तूं? हय तूं म्हणटलें आपूण पुरो जालें न्हिदता म्हणून, काय तूं ना, म्हणटलें वचून खेळया म्हणून? हय हय खेळया म्हणटलें न्ही. हय हय तुमी वतात बॅडमिंटन ग्रावंडार वतात, थंय तुमी धांवतात, थंय तुमी उडयो मारतात, थंय तुमी खेळटात, आनी एक हय एक अर्दवर 40 मिनटां तुमी खेळटात. वा 40 मिनटांनी हय तुका खरें म्हणल्यार तुवें 12 वरां ऑफिसा काम केलां आनी मागीर 40 वरां आनी काम केलां, पूण 40 मिनटांनी तुका चड टायर्ड दिसता काय तुका रिलॅक्स दिसता? नॅचरली रिलॅक्स जातलें न्ही. म्हणटकच हय 40 मिनटांनी जें तुवें काम केलें तातूंतल्यान तुका मनशांती मेळ्ळी, तातूंतल्यान तुका आनंद मेळ्ळो, तातूंतल्यान तुजें सगळे दिसभराचे कामाचो जो पळय ताण आशिल्लो तो गेलो. हय 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 तर ताण वचपा खातीर आमी जर हय आतां ज्या पद्दतीन तूं हय बॅडमिंटन खेळ्ळा, हय त्याच वृत्तीन तोच प्रत्येक खिणाक आनंद घेवन, तोच प्रत्येक खिणा आनंद दिवन, हय तोच आपलो छंद म्हणून समजून वा सकाळीं 9 ते रातचे 9 पर्यंत ऑफिसाकय जर तुवें काम केल्लें जाल्यार तुका पुरो जातलें आशिल्लें, हय हय तणावग्रस्त जातलें हय आशिल्लें. हय हय बरोबर. तर जें कितें करता तो छंद म्हणूनच करप. वा वा हय म्हणजे आतां आमचें कशें आसा, आमच्या वैद्यकीय वेवसायांत आमी म्हणजे ताण आसता, लोकांच्या आरोग्याची जबाबदारी आमचेर आसता, लोकांच्या जिवाची जबाबदारी आमचेर आसता, पूण खूब वेळा बरो तज्ञ दोतोर, खूब वेळा खूब बरो हुशार दोतोर, तो जर तणावग्रस्त जालो न्ही, ताका विचारूच जायना, ताका सोल्युशनूच जायना. तर मुख्य म्हणटा तें तणावग्रस्त नासतना आमी आमचें काम करूंक जाय. म्हणजे ताका कर्मयोग. प्रोफेशनल लेवलाच्या मनशाक सुद्दां हो तणावाचो विशय जो आसा तो ताणें हाताळूंकूच जाय न्ही दोतोर. शकुंतलाबाई, हय ताण कोणाक येता जाणा? हय इंटेलिजंट मनीस आनी सेन्सिटीव मनीस. जो बुद्धिवान आसा ताका ताण येता, आनी जो भितरल्यान दिलदार सेन्सिटीव आसता तो भावूक भावूकपण आसता ताण येता. तर ह्यो दोनूय गोश्टी खरें म्हळ्यार जाय, पूण तांकां तणावग्रस्त जातकच तांकां त्रास जाता. म्हणटकूच ताका लागून एक आपल्या आंगान आशिल्ली कला ही जोपासप खूब म्हत्वाचें. आनी म्हाका दिसता दोतोर ऑफिसांनी खंयी जर आमी काम करता आनी खंयचें काम आमकां आवडना, एक गरज आपली बाबा म्हाका पगार जाय म्हणून आपणें तें काम करप वेगळें आनी जॉब सॅटिस्फॅक्शन ही गजाल वेगळी न्ही. म्हणटकच खंयच्याय कामाची एक आवडय आपणें लावून घेवची पडटली केन्ना केन्नाय गरज म्हणून, न्हय दोतोर. आतां थोडे टिचरांक धरया, तांकां टिचींग आवडना म्हणजे कितें, ती आवड निर्माण करपा खातीर एक वेगळ्या परिस्थितीन तांणी त्या आवडीक आपली आपणावप न्ही दोतोर, अशें दिसना तुमकां? खरी कर्तवगिरी म्हणजे कितें जाणा, हय जें आवडटा हय
तें कोणी करता. हय हय पूण जें कठीण काम, जें आवडना तें काम जेन्ना आवडीन करता वा ती खरी कर्तबगारी. म्हाका दिसता दोतोर ही जी तुमचो हो स्टेटमेंट आसा तो खूब आध्यात्मीक पातळी वयलो स्टेटमेंट आसा आनी सर्वसामान्यपणान हें सगळ्यांक जमतलें अशांतलो भाग न्ही पूण ना ताणें पूण मनाक जर आमी ट्रेन करत हय न्ही, तुकाच आतां अनुभव आसतलो की हय. लायफ जिवनांत तुवें कितल्योश्यो वस्तू आवडनाशिल्ल्यो मागीर करच्यो तुवें पडल्या. हळू हळू त्यो आपणायल्यो. आपणावन त्यो आवडूंक मन लागल्या. मन म्हणजे आमचें मेणा भशेन आसता. वा 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 तें मनाक जो आकार दिता, मेणाक जसो तूं आकार दिता हय. तसो तें घडटा, हय तशें आमचें मन, मनाक तुवें आकार दिवपाक जाय. हय म्हणजे वायट विचारांक जीवन एकदां मेळ्ळा, सुंदर जीवन मेळ्ळा आमकां, बुद्धी मेळ्ळ्या, आमकां शरीर मेळ्ळा आनी आमकां मन मेळ्ळा. हय. तर मन जेन्ना आमी आवडनाशिल्ल्यो गोश्टी आपुलकेन करतले तेन्नाच आमचें जीवन म्हणजे उत्सव जातलो कसो. बरोबर दोतोर तुमकां हांवें एकदां मत्स्यगंधा नाटकान काम करतना पळयलां आनी तुमी एक बरें नाट्यगीत तातूंतलें तुमकां आवडटा म्हणून तुमी तें क्यू करपाक जाय. म्हाका तें तुमच्या आवाजान आयकुपाक जाय. देवा घराचे ज्ञात कुणाला, देवा घराचे ज्ञात कुणाला, विचित्र नेम कुणी रखडती धुळी ताणिक, कुणास लाभे हेम, कुणास लाभे हेम, देवा घराचे ज्ञात कुणाला. वा मुख्य म्हणजे सांगपा वतालो हय मानसीक ताण. आमी जेन्ना आमच्या मुखार आयिल्लो मनीस, हय म्हणजे केन्नाय जो मनीस आमच्या मुखार येता तो आमकां जाय तसो नासता. हय पुणून एकदां तूं कितें वायट करता, एकदां तूं कितें आमकां त्रास करता, हय हय आमचे मदीं खूब बरी शक्ती आसा आनी ती म्हणटा ती माफ करपाची. आमी माफ करतात तेन्ना तें आमकां लागून करप. हय हय आनी जेन्ना आमी माफ करतात तेन्ना कोणेंय जेन्ना तो पळय त्रास दिल्लो आसा, कोणेंय आमकां कितें म्हणिल्लें आसा, कोणेंय आमकां प्रॉब्लेम केल्लो आसा, तेन्ना त्या खिणाक जेन्ना भितरल्यान काळजांतल्यान एक माफीची एक भावना येता, त्या खिणाक आमी दुसऱ्यालो त्रास विसरतात. आनी एक म्हणजे कठीण परिस्थिती अशी आपणावप, म्हणजे आमचे भगवान श्री कृष्ण ते म्हणटात की कठीण परिस्थितींतल्यान आपूण घडलो, आपूण सशक्त जालो. सशक्त जावपाक कठीण परिस्थितीच जाय. शक्ती येवपाक बरे परिस्थितींतल्यान गेले जाल्यार शक्ती येना. आमची भितर केदी शक्ती आसा, केदी बुद्धी आसा ती. तर श्री कृष्ण म्हणटा भगवद्गीतेंत की तातूंतल्यान आपूण सशक्त जालो. तर हें आमी भारतीय तत्वज्ञान पळय आसा तें सगळ्यांनी आपणावंक जाय. कित्याक कितेंय त्रास जालो न्ही, भितरल्यान हांसप, भितरल्यान माफ करप, भितरल्यान तो आपणावप आनी इतलो आपणावप की त्या कठीण परिस्थिती प्रमाणे आपणे इल्लो मनीस आपणे स्वता मदीं बदल घडत घडत हाडून ती परिस्थितीच्या यू बीन पार विथ दॅट सिच्युएशन, त्या परिस्थितीक लागीं वचप, परिस्थितीक आपणावप. दोतोर म्हाका दिसता ह्यो ज्यो गजाली आमी आमच्या व्याख्यानांतल्यान सांगतात, पुणून बरेच फावटी तांकां आमी डेवलप करपाचो प्रयत्न करता. पुणून ह्यो गजाली फक्त संस्कारांतल्यान येतात काय त्यो तुमकां मुद्दाम अश्यो डेवलप करून घेवच्यो पडटल्यो अशें दिसता तुमकां? न्ही, आमी कारण म्हाका तुमचे बाबतींत एक गजाल खबर आसा जी म्हाका म्हज्या भुरगेपणान आवय कडल्यान कळिल्ली की तुमचे जे बापूय आशिल्ले ते बऱ्यान बरे शिक्षक आशिल्ले आनी ताणें खूब बरीं भुरगीं घडयलीं आनी तातूंत भितर म्हजी आवय तांची एक स्टुडंट आशिल्ली. म्हणटकूच हे तुमचेर एक संस्कार पडले आनी तुमी भुरगीं सगळीं घडत गेलीं. तशें कितें संस्कार भुरगेपणांतल्यानूच आसची गरज पडटा कांय जाणांक ते संस्कार मेळनात न्ही दोतोर, तेन्ना कितें न्ही, करपाचें? पूण जेन्ना भुरग्याय वय आसा पळय हय तेन्ना तांचें मन त्या संस्काराक उगडें आसता, अच्छा. उक्तें आसता. तांकां जाय तसो आमकां आकार दिवपा मेळटा. तर मातसो खूब म्हणजे आपलो भुरगो हो आपलो जिवनाचो
सारांश हय सगळे जीवन म्हणजे आपलो भुरगो. एक भुरगो जेन्ना आमी बरो घडयतात, हय एक भुरग्याचेर बरे संस्कार करतात, तेन्ना आमी ह्या देशाक एक बरो नागरीक दितात. तेन्ना आनी दुसरें म्हणटात तें ताजेर आमचें फुडलें फुडार. जीवन ठरलेलें आसता. हय हय तो भुरगो जर व्यसनी जालो, तो भुरगो जर खूबच रागीट जालो, तो आमकांच त्रास करतलो जाणटेपणाक. हय हय जाणटेपणाक आमकांच आमची मुखावयली एक एज आसता न्ही, हय 60 नंतर 70 नंतर आमच्यांनी. आनी आज कितें जालां की आज मनशाचें आयुश्य वाडलां. म्हणजे जी पळय वैद्यकीय क्षेत्रांत एक व्हड कामगिरी जाल्या, हय तातूंतल्यान मनशाचें आयुश्य वाडलां. आज वायट दिसता पळोवपाक हय की जाणटे मनशा खातीर खूब वृद्धाश्रम आयल्यात. लोक वृद्धाश्रमाक आपल्या आवय बापायक करून दवरतात. तर आपल्याक दिसता की आपले चल्यान आपल्याक वृद्धाश्रमाक व्हरून दवरलो, बरोबर पूण ताका आपुणूच कारण आसता. आपणे संस्कार ताजे सारके केल्ले नासतात. तर सारके संस्कार जर बरे केले, ते बरे संस्कार जर ताका दिले हय की एक नातें बसून हय भुरगो आनीक आवय बापाय मदीं इतलें मित्रत्वाचें नातें, इतलें आपुलकेचें नातें की ताका सहज सांगपाक मेळपाक जाय, अरे तूं अशें करनाका, अशें कर, अशें करनाका, अशें कर. एके ते भावाचे भशेन तापोवपाची गरज ना, झगडीं करपाची गरज ना, सामकें निगरगट जावपाची गरज ना. एक रिलेशनशीप भुरग्याचें आनी आवय बापायचें रिलेशनशीप इतलें मैत्रीचें आसचें की ताका घडयतना एक वेगळी एक मानसिकता दवरून घडोवपाचें आनी ताजेर आपलो सगळो फुडार, आपलो फुडार आनी त्या भुरग्याचोय फुडार घडिल्लो आसता. पूण दोतोर कशें आसा, राग हो येवप साहजीकच न्ही. थोड्यांक तो चड प्रमाणान येता, थोड्यांक तो कमी प्रमाणान येता. पूण तो आतां आवय बापायक भुरग्यान कितें केलें आनी असह्य जालें, त्या मोमेंटाक राग हो एक्सप्रेस करप जाता न्ही. आज दोन तीन अश्यो गोश्टी हय आसात. हय राग, मागीर आमची लस्ट, ग्रीड, जेलसी, लोकां बद्दल दुस्वासपणा, असूया. आनी लस्ट म्हणजे वासना. तर आमकां आमी वळखुपा जाय आमच्या भुरग्यां मदल्यो ह्यो 4 गोश्टी, राग, वासना, ईर्शा. तर खंयच्याच भुरग्याक किंवा आमकां बसून आमचे मदीं बसून आसल्यार खंयच्या जाणटे मनशा बसून ताजे मदीं पळोवप, ही आपल्याक वासना येता काय, ही आपल्याक कांय दिसता, किंवा सेक्सा बद्दल आपले मनां विचार चड येतात काय, आपल्याक राग चड येता काय. म्हणजे हें प्रत्येकान आपलें आत्मपरीक्षण करपाचें. आनी दुसरें म्हणटा तें हे 4 गूण वायट म्हणून लेबल करून ते आपूण घडयता तांकां. आपल्या भुरग्यां मदीं अशें न्ही, आपले बरोबर एक कोणी आपलो फ्रेंड आसा, एक ताजो एक चॅलेंज घेयात, ताका आपूण बदलतलो. ताका राग चड येता, राग आसून ताजे भितर जे पळय कॅपेसिटी आसा ताजे प्रमाणे ताका रिजल्ट मेळनात. खूब वेळार अशें जाता, मनशाक बरो तो कितें कृती करता, ताका राग आयलो जाल्यार तो ताजे तकलेक मागीर बरे विचार येनात किंवा ताजे तकलेक क्रियाशीलता येना. तर क्रियाशीलता जर जायत न्ही जाल्यार हे 4 गूण, राग, वासना, मोह आनी मद, ह्यो आमी वळखून त्या प्रमाणे आनी ताका लागून कितें जाता जाणा, आमचे खूब भारतांत म्हणजे एक गुरू आसात, तर तांणी एक आतां एक अशें हेंच उगडलां की भारतीय तत्वज्ञान शिकोवचें, मनशाचे मनाचे ताण कसो कमी करचो तें शिकोवचें, आनी मुख्यत्वे ताका चड क्रियाशील करचो. क्रियाशील करचो, कित्याक जीवन एकदांच मेळटा न्ही. बरोबर. जीवन प्रत्येक खिणा जर आमी क्रियाशील जाले, प्रत्येक खिणा आमी कितें केलें, तुकाच खबर आसा. तुवें नाटकां केलीं, तुकाच खबर आसा. तूं आतां हांगा तर तुजें जर कार्य पळयलें जाल्यार तूं कितलें टॅक्निकली, तूं कलाकार जावन टॅक्निकली तूं खूब सावंड आसा. हें खूब वेळ कितें जाता, आनी आमी कलाकार आसता, आमकां टॅक्नीक कळना, पूण लक्ष घाल जाल्यार आमची बुद्धी थंय चलपाक शकता. मनशान एक तत्वज्ञान अशें आसा की मनीस कितेंय करूं शकता, ताणें लक्ष घालूंक जाय. ताणें आपलें लेबल करूंक जायना की ना बाबा हे टॅक्निकल आपल्याक जमचें ना, आपूण फक्त कलाकारच, किंवा आपूण फक्त नाटकांकच काम करतलो, किंवा आपूण फक्त दोतोरच. सगळें करूं शकता. दोतोर, म्हाका खरें मना पसून आतां दिसपाक लागलें जशें शिक्षणीक एकेडेमीक अभ्यास जो
आमी पुस्तकां लायतात तसो एक मानसीक तणाव हाताळपाचो एक वेगळो विशय भुरग्यांक इश्कोलान लावपाक जाय न्ही अशें म्हाका मना पसून दिसलें. एनीवे दोतोर, आमचे कडेन वेळ खूब त्या मनान खूब कमी आसा, म्हणटकच ह्या भुरग्यांक किंवा ओवरऑल सगळ्या मनीस जातीक एक तुमकां एक अध्यात्मीक पातळेचेर मानसीक तणाव हाताळपी म्हणून तुमी एक वेगळ्या तरेचो हातखंड तुमचे कडेन आसा, तेन्ना एक संदेश तुमचे वतीन आमच्या आयकुप्यांक तुमी दिवचो, मागीर आमी निरोप घेवया. नाही, खूब म्हत्वाचें. आमी आमची शरीर बरें घडोवया, ताका लागून आमी शरिरा खातीर आनी मनय बरें घडोवया. खूब म्हत्वाचें. आमची जी फूल जीण आसा, आमकां एक ध्येय आसपाक जाय. आपूण खूब वर्सां जगतलो आनी असो आनंदान जगतलो आनी उत्सव करतलो जिवनाचो. तो जिवनाचो उत्सव जर जावपाक जाय जाल्यार आमची मानसीकता शांत आसपाक जाय. मनाचेर पूर्ण आमचो दर्जो, आमचो कंट्रोल जाय. तर मनाचो स्वामी जो जालो हें आमी पळयतात. म्हणजे भगवद्गीतेक अर्जुनाक सांगिल्लें, ताजें मन खचिल्लें. तो जेन्ना मनाचो स्वामी जालो, अर्जुनान श्री कृष्णान ताका ज्ञान दिवन मन ताजें जेन्ना शांत केलें, ताजे कडेन सगळी ताजी शक्ती आयली, क्रियाशीलता आयली ताजे कडेन. तर अशेंच सगळी क्रियाशीलता आमची. एक बरो पोएट आसता, एक कोणी बरो उलोवपी आसता, एक कोणी नाटकां काम करता आसता, पूण मानसीक ताण आसल्यार कांयच करूंक मेळना तुका. करपाक मेळना. म्हणटकच दोतोर, भगवद्गीता, श्री कृष्ण, श्रीराम अशे तरेचे जे महापुरुश आमच्या देशांत जावन गेले, हांचो आदर्श घेवन एक अध्यात्मीक पातळी आनी वेगळ्या तुमच्या दोतोरकीच्या क्षेत्रांतूय तुमी एक वेगळ्या तरेची विद्वत्ता मेळयली आनी ताका लागून आज स्टुडियोंत तुमी येवन आमचे सगळे मोगाळ आयकुप्यांक वेगळ्या तरेन एक तांचे खातीर सल्लो दिलो. देव बरें करूं. आनी श्री कृष्णच जो वेगळ्यो वेगळ्यो लिला करता तेन्ना ह्या लिलेंतल्यान ताजी सगळ्यो राधा इतलेंच न्ही, आमच्या जिजसान आमकां शिकयलें की कशें फॉरगिव करप, म्हणजे माफ करप हें जिजसान शिकयलें. कसलेंच कारण नासतना प्रेम करप हें जिजसान शिकयलें. म्हणजे कितें, दुस्मानाचे पसून प्रेम करप हें जिजसान शिकयलें. तें आमी आत्मसात करचें. म्हणजे निमाणो धर्म होच मनीस धर्म. हय दोतोर, देव बरें करूं. तुमी खूब खूब आमकां गिन्यान दिलें, खूब खूब गजाली सांगल्यो, मानसीक तणाव हाताळपाक आमकां शिकयलो आनी अशेंच आमी मेळत रावया. हो खूब व्हडलो विशय, परतून परतून आमी मेळुया, तशें आमी रंगत रावया, जिणें आनंदाचें सुखाचें करया. देव बरें करूं दोतोर. तुमचो खूब खूब वेळ घेतलो, महत्वाचो. देव बरें करूं.